नमस्कार, गोवा टुडे ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. गोयचो कास्ट सेन्सस जावचो भंडारी समाजाची राजकीय पक्षांक निवेदनात दामू दुखलता कोर कमिटीचेर केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद भाऊ म्हणटा सरकाराकडच्यान करून घेतले. आडवय कासाक गेल्ले कडे तरणाटो हेमंत देसाय फार लागून सोपलो. ताचो वांगडी अभिजित देसाय ताब्यात. अभिजितान चुकून वडलो ट्रिगर, चौकशी चल्ला. (2030) मेरेन केंद्र सरकार 500 गिगावॅट रिन्युएबल उर्जेचे टार्गेट गाठतलो. गोयचे टार्गेट 2029 मेरेन तडीक सोलार एनर्जीक प्राधान्य. सुदीन ढवळीकार उलयलो. ड्रग्साच्या केशीत अटक केल्ल्या अटालाची ANC उपरांत आता हणजूण पुलिसांनी घेतली कस्टडीत. डॉक्युमेंट नासतना गोंयांत रावपाच्या केशीत हणजुणा FIR. दर्यादेगेवेले बारीक सारीक गाडे विकतात. गुटखा बंद करात. मेळटा थंय थुकतात. ट्युरिस्टांक कंठाळो. मायकल मागता बेगर रिहॅबिलिटेशन सेंटर. आणि प्रदेश अध्यक्ष दामू मंत्री रवीची 1-to-1 बसका. राजकीय चर्चेचो विषय. दोगूय म्हणटा पक्षाच्या मेळाव्याविषयी चर्चा. रिशफलाविषयी चर्चा खंय नाच. गोयचो कास्ट सेन्सस जावचो भंडारी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी राजकीय फुडाऱ्यांक निवेदनां दिवंक सुरवात केला. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद भाऊ म्हणटा कास्ट सेन्सस जावंक जाय. सरकाराकडच्यान जाता तितले बेगीन करून घेतले. पक्षाच्या कोर समितीच्या बसकेत उलोवन लोकांक जाय तशें थारतले म्हणून बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष दामू सांगता. गोंयांत कास्ट सेन्सस जावचो म्हूण मागणी घेवन भंडारी समाजाचे फुडारी राजकीय फुडाऱ्यांक निवेदन दिवपाक लागल्यात. ते विशीं प्रदेश अध्यक्ष दामू नायकाक विचारल्यार तो म्हणटा आपल्याक पक्षाचोय विचार करपाक जाय. कोर समितीच्या बसकेत इशूचेर खंय चर्चा जातली. समाजान आपली मागणी वेगवेगळ्या फोरमाचेर वचून जर मागली आनी ती करपाक जाय म्हणून ताचो जर तेंको मागलो म्हणून तातूंत व्हडलें वायट कांयच ना. ते समाज म्हणून आपलें काम करतात. हांव प्रदेश अध्यक्ष म्हणून काम करता. हांव एका विशिश्ट समाज म्हणूनच ती पालखी आंगार घेवन हांव वचना. कारण हांव सगळ्या गोंयचे आनी सगळ्या लोकांचो असो प्रदेश अध्यक्ष. आमगेली कोर कमिटी आमचे थिंक टँक आसा ते वेवस्थीत बसतले आनी ताचेर मागीर विचार करतले. पूण ह्या मुद्द्याचेर तुमचे डिस्कशन जातलें म्हणटा तुमी कास्ट बेस्ड सेन्सस जे आतां मागणी करता. सरकाराचो विशय आसा. सरकार पक्ष हे जेन्ना आमी गाभा समिती बीन बसतले त्या वेळाचेर ते सगळे विशयाची चर्चा करतात. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक म्हणटा कास्ट सेन्सस जावपाक कळाव जालो मात सरकार जाता तितलो बेगीन करतले. सरकार आपल्या परीन हे सगळें कितें कोणाची अडचणी आसा कितें आसा ते आमी सरकारी प्रयत्न करता. आनी म्हाजो एक आमी रुलींग पार्टी आसा ताजो ताळमेळ घालून आमकां सगळ्या ह्यो गोश्टी करपाक जायो. आमकां सरकाराकय ह्या जनगणना जावची म्हण ताजो विरोध ना. आनी सरकार आपल्या परीन फुडें वता आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा राज्य सरकार सुद्दां OBCची जनगणना जी आसा ती करपाक फाटीं रावचें ना, करतले. बो तुमकां बेगीन जावपाचें तुमकां बी दिसता कितें? आमी सरकाराक सांगून बेगीन जाता ते करून घेवपाची. ते आतांच्यान प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी रुपेश राव. सत्तरीत रानात कासाक गेल्ल्याकडे एकलो कासांदर सोंपलो. सत्तरीत आडवयची गजाल. हेमंत देसाय फार लागून सोंपलो. तो आडवयचोच. बरोबरच्या अभिजित देसायाक वाळपय पुलिसांनी ताब्यात घेतला. कळटा ते प्रमाण ताणें खंय चुकून ट्रिगर ओडलो. चौकशी चल्ला. अडवय 70 कासाक रानात गेल्ले कडेन तरणाटो हेमंत देसाय फार लागून सोंपलो. ताचो वांगडी अभिजित देसायान खंय चुकोन ट्रिगर ओडलो. हॉस्पिटलांत व्हेलो थंय सोंपलो म्हूण घोशीत. Two people has gone for hunting wildlife. So one person by name Hemant, by name Abhijit, has accidentally fired which hit Hemant. Yes. And after the incident happened about midnight before.
and then the accused called his relative, and the motorcycle was there at the spot, and they put the victim at the table seat and they took them in a health center, where he was declared dead. We received a complaint of the uncle of the deceased, and accordingly we registered FIR. The FIR is of culpable homicide, not amounting to murder, and the arm which they were using for hunting was illegal. That means it was not having any license. So we also added Arms Act to the offence. The matter is under investigation. And the weapon is also lying at the scene, and forensic team is already come here, and we will do necessary investigation. No, the investigation in the primary stage. So we will be continuing the investigation, and we'll be getting the residue gunpowder, which is will the hand wash of the both accused as a victim, and we will investigate. प्रुडंटा खातीर 70 जावन कल्पेश गांवस. केंद्रान 500 गिगावॅट रिन्युएबल एनर्जीचे टार्गेट दवरला. 2030 मेरेन पुराय जातले. त्या फाटभुंयेर गोय ग्रीन एनर्जीचे आपले टार्गेट 2029 मेरेन गाठूंक यत्न करता. लायटीच्या खात्यान अंगणवाडीक इंडक्शन कुक स्टोव्स दिल्यात. कार्यावळीक मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयलो. गोंयांत ग्रीन एनर्जी निर्मिती वाडोवंक सरकाराचे यत्न चल्ल्यात. केंद्र सरकारान 500 गिगावॅट रिन्युएबल एनर्जीचे दवरिल्ले टार्गेट 2030 मेरेन पुराय जातले. त्या फाटभुंयेर गोंयांत ग्रीन एनर्जीचे टार्गेट 2029 मेरेन पुराय करपाक यत्न वीज मंत्री सुदीन उलयलो. गोंय सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि स्पेशली आमचे भारत सरकारचे आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हांणी सोलर हातूंत भरपूर काम करपा खातीर उद्देश दवरला. फुडल्या 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट्स हे तांचे टार्गेट आसा, आनी आय थिंक वी वील बी कंप्लिटींग बाय 2029 ऑफ दीस 500 गिगावॅट. एज ऑन टुडे आमी जो प्रोग्रेस जर पळयत जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा. हे सगळे कित्याक की कोल एनर्जी कमी करून आमी मुखार कशे वतले हे पळोवपाचो प्रयत्न हो चल्ला. आनी तुमकां खबर आसा सद्याचे ऑल इकॉनॉमिकल सर्वे जर आमी पळयत जाल्यार US आसूं किंवा चायना आसूं ज्या तरेन झगडटा त्या हातूंतल्यान आमी जेन्ना विचार करता, काल सुद्दां चायनान म्हाका दिसता 3 मोठ्यो फॅक्टरी ज्यो US बेस्ड चायना आशिल्ल्यो त्यो बंद केल्यो. म्हणजे हाजे वयल्यान तांची झगडी आनी तांचो इफेक्ट बाकीच्या कंट्रीचेर कसो जातलो हेंय पळोवपाचें आमकां आतां. कारण पावर जर ना जाल्यार खंयचीच इंडस्ट्री किंवा खंयच्योच गोश्टी मुखार वचूंक शकना. आनी त्या खातीर तो प्रयत्न आतां सामको तळागाळांतल्यान वयर येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. तातूंत मागीर एनर्जी एफिशियन्सी आसलो किंवा पावर मॅन्युफॅक्चरींग आसूं किंवा इतर गोश्टी आसूं ह्यो पळोवपाचें आमकां आवश्यकता आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ड्रग्साचे केशीत अटक केल्ल्या अटालाची ANC उपरांत आतां हणजूण पुलिशेन कस्टडी घेतल्या. डॉक्युमेंट नासतना भारतात आनी गोंयांत रावतालो म्हूण ANCन हणजूण पुलिशेंत कागाळ केल्ली. कोर्टाक अटालाची ज्युडिशियल कस्टडी दिल्ली. ते वटेन हणजुणा पुलिशेन कस्टडीक अर्ज केल्लो. अटालाक शेनवारा परत कोर्टा मुखार व्हरतले. Israeli national Atala, who was arrested by anti-narcotics cell for being in illegal possession of drugs like cocaine and charas, was produced on Friday before the Mapsa court after completion of 7-day police custody. The court in this matter remanded him in judicial custody. Later on, Anjuna police, who has registered FIR against Atala for illegally staying in Goa and India without having proper document, has moved an application before the Mapsa court seeking his police custody for investigation in this matter. The court has granted custody of Atala on Friday, but he will again be produced before the court on Saturday. Mukesh Kumar for Prudent. दर्यादेगेवेले ल्हान ल्हान गाडे गुटखो विकतात. बंद करात. 10,000 फायन मारून जायना. देशी पर्यटक गुटखो खावन मेळटा थंय थुकतात. परिणाम ट्युरिजमाचेर जाता. आमदार मायकल उलयला. तो बेगर रिहॅबिलिटेशन सेंटर मागता. शुक्रारा मायकलान जाळवणदारांची बसका घेतली.
गोंयांत पर्यटन देंवता ताका वेगवेगळी कारणां आसात. जगा मुखार गोंयचें वायट चित्र वता म्हणून हुस्को. आमदार मायकलान आज स्टेक होल्डरां वांगडा बसका घेतली. वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. नोटिफाय बॅगर रिहॅबिलिटेशन सेंटर इन द स्टेट. तुका एक बॅगर दिसचो नाही, कित्याक तुका भितर रावचें पडटा 6 म्हयने. यू हॅव टू बी स्किल्ड. तुका ते स्किल डेव्हलपमेंट शिकयतात. तुका हे जे सगळी धाकटुली शॉपां रोडाक तेकोन येयल्ली आहा, गाडे, आनी हे सगळे गुटखा विकता आनी कितें विकता, नाका गजाली करता, ते सगळे बंद करचे पडटले. आता बीच डेस्टिनेशनाक जर गुटखा बॅन करिना जाल्यार तुका खाली रोड तांबडे दिसतले, तुका ओंट्यो तांबडी दिसतल्यो, बीचार जी व्हाईट सँड आहा ती तांबडी दिसतली. तुम्ही वचून पळया. आनी हे जाग्यार आमी घालिना जाल्यार बरे इन्फ्लुएन्सर आमकां मॉक करीत रावता. अदर कंट्रीज लायकवायज आय सेड द स्टेक होल्डर्स आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स नॉट पुलीस. एनफोर्समेंट जे आहा ते स्टेक होल्डर्स करता. डूज अँड डोंट्स आर डन बाय द स्टेक होल्डर्स. कितें एलाव आहा ना एलाव आहा. आता आमचे कितें जाला, एनफोर्समेंट बंद जाला. स्पिटिंग, eating the pan, the red color gutka and spitting is an offense. कितल्यो केसी register केल्या. You cannot send a tourist with bad memories. They should keep the tourist safe. No arguments with tourists. Tourists sometimes come, they have extra drinks. So we as stakeholders, we should see that we should not enter into any type of argument, and this argument should not reach the police station. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. प्रदेश अध्यक्ष दामू आणि मंत्री रवीची 1-to-1 बसका जाल्या उपरांत राजकीय चर्चेक नेट. दामू म्हणटा फोंड्या कार्यकर्त्यांचो मेळावो जावपाचो आसा, ते विशीं उलोवपाक गेल्लो. रवी तेच सांगता. हॉल आनी कितले कार्यकर्ते आसतले ताचेर खंय उलोवप जाला म्हूण रवी सांगता. रिशफलाचेर उलयले काय विचारल्यार दोगूय नाच म्हणटा. बीजेपी गोय प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक आणि मंत्री रवी नायका मदीं दारा आड 1-to-1 बसका जाली. बसके उपरांत राजकीय चर्चा सुरू. रिशफलाच्या फाटभुंयेर बसकेत कितें चर्चा जाला आसुये काय म्हूण प्रस्न दामूक विचारल्यार फोंड्या कार्यकर्त्यांचो मेळावो जावपाचो आसा ताच्या विशीं चर्चा जाल्ल्याचें तो सांगता. पयले नंबर 1 पळया, तो एक ज्येश्ठ नेतो, आमच्या पार्टीचो मंत्री बी आसा, आनी म्हजो प्रदेश अध्यक्ष ह्या नात्यान संपूर्ण गोंयभर म्हजो प्रवास चालू आसा. आनी त्या निमतान भितर ते प्रवास चालू आसतना ते मेळावे आसात. त्या मेळाव्याच्या संदर्भान हांव तेंचे कडेन उलोवपाक गेला, मेळावो खंय घेवपाचो, कारण इतले डिटेल कितें उलयतलो हांव. आनी हे चुकीचे पद्दतीन बातमी भायर हाडटा. तो सगळो पूर्णपणे मुख्यमंत्र्याचो विशय. जो विशय मुख्यमंत्र्याचो आसा तो मुख्यमंत्र्याक विचारात. म्हजो विशय आसा तो पार्टीच्या संदर्भाचो. मंत्री रवीक विचारल्यार तोवूय तेच सांगता. रिशफला विशीं चर्चा जाला काय विचारल्यार दोगूय जाण नाच म्हूण सांगतात. म्हाका मेळपाक घराडेन हय, आनी मेळपा आयले नंतर आमी दुसरे दीस आमचे फोंडेचो मेळावो घेवपाक उरला. आतां खंयचे हॉल करचे, खंयचे हॉलांक घेवया हे दिसता, आनी काय ना. तर रिशफलिंग बीन कोणाचे खाते काडपाचे जावं करपाचें काय ना तशें काय उलोवप जावना. तेजे आमी डिस्कस करूंक शकत ना. आतां घेवपाचें केन्ना घेवं जाता, बाकी कडेन जाल्या न्हू. हय, फोंड्या खंयचे हॉलाक घेवचे कितें घालून तेच पळयतालो. खंयचे हॉल तेच आमी सोदतात सद्या. आमी पळयता ते हॉल हांव पळयतलो. बरें सर, बरें. पण बाकीचे अशे मॅटर काय उलोवप जावना न्ही, इलेक्शनाचे जावं आनी कांयच ना. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आणि विवेक प्रभू. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. गोयचे वोटर रोल क्लीन अप करपाक आरजी उपरांत आता बीजेपी मुखार सरल्या. गोयात कांय जाणांनी बेकायदेशीर वोटर आयडी केल्यात, ती रद्द करची म्हणून प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक शिष्टमंडळाक घेवन मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याक मेळ्ळो. आरजीचो मनोज म्हणटा बीजेपीची नाटकां ह्यांचेच पंच दितात.
गोंयचो वोटर रोल क्लीन करचो म्हण रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीची बरे आदीं सावन मागणी आशिल्ली. मात आतां हीच मागणी घेवन बीजेपी मुखार सरल्या. शुक्रारा मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्याक मेळून प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान बेकायदेशीर वोटर आयडी रद्द करच्यो म्हण मागणी केल्या. रोल अजुनूय तशेंच आसात ते. आमी कितले वर्सां तें उलयता. गोंय येदें ल्हान गोंय. गोंयांत अशी 11 लाख वोटर आसात. 11,76,000 म्हणजे इतले कमी. खूब आशिल्ले वेगळे. सो त्या दृश्टींतल्यान तांच्यांनी जाग्यार हाडचें, ऑफिसरांक योग्य ते निर्देश दिवचे, त्या खातीर योग्य ते डायरेक्शन तांच्यांनी दिवन तें करचें. पण एक जबाबदार पक्ष म्हणून सुद्दां त्या रोलाचेर आमची नजर आसा. अचानक रोलान वाड जावपाक लागल्या. इन्फ्लक्स जो खंयचो कसो इलिगल ह्या एक्टिविटी पळय कोण हाडचे न्ही, किंवा ते तांची सारकीच चवकशी करची. ते भाड्यान रावतात किंवा तांचे पूर्व इतिहास पळोवचो. ड्युअल वोटिंगाचे विशय आसा तोय विशय आयलो. आनी ते बोगस हें सगळे कडेन घालून एक डेमोग्राफी बदलपाचो जो प्रयत्न आसा तो जावचो न्ही. बीजेपीची ही सगळी नाटकां हांचेच पंच सरपंच वोट बँक वाडोवपाक मायग्रंटांक वोटर कार्डां करून दितात म्हण आरजेपीच्या मनोजान भाजपाचेर टिका केल्या. बीजेपी ह्या लोकांक मायग्रंटांक हांगा गोंयांत येवन भरीत आसा. सगळ्यांची चडशी ड्युअल वोटिंग कार्ड्स आसा. आमी हे पयलींच्यान सांगत आसा आनी आमच्या MLAन हो विशय एसेंब्लीन पासून काडलेलो तेन्ना CMान तेजेर आन्सर पासून सारकें दिवंक ना. जाल्यार ही नाटकां आतां ही बीजेपी कित्याक करता? हेंचेच पंच आनी सरपंच हेंचेच BLO सगळे वोटिंग कार्डां इल्लिगल मायग्रंटांची करतात आनी तांकां गोंयकार करता. हांव मागता जर बीजेपी खरीच सिरियस आसा तुमच्या कार्यकर्त्यांक कामाक लाया आनी तांकां सांगा की सगळे जे वोटिंग रोल आसा ते घेवन बसा म्हणून, आनी जे मायग्रंट आसा तेंचे कंप्लेनी घाला म्हणून जर कापासतात तुमकां आसा जाल्यार. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सगळी कामां कोर्टात वचून करून घेवपाची पडली जाल्यार सरकाराक मांडवीत बुडोवन राष्ट्रपती राजवट हाडची पडटली. आमदार विजयाचो सरकाराच्या सुशेगाद कारभाराचेर फार. अंत्रुज म्हालात खंय 4 मंत्री मात फोंड्याचो विकास करूंक फेल. 5 वर्सांत इशू आसात तशे. विजय फोंड्या एके कार्यावळीक गेल्ले कडेन उलयलो. सरकार लोकांक साधन सुविधा दिवंक फेल म्हणून विरोधक जायते फावट बोवाळ मारतात. सगळी कामां हायकोर्टान वचून करून घेवची पडटात जाल्यार सरकाराक मांडवीत बुडोवन राष्ट्रपती राजवट हाडची आमदार विजय उलयलो. अंत्रुजात 4 मंत्री आसात मात फोंड्याचो विकास करूंक फेल. विजय फोंड्या एका कार्यावळीक लागून गेल्ले कडेन उलयलो. फोंड्यान जे इश्यूज आहा ते आमी पयलीं 5 वर्सां पळयल्या तशें आहा. पूण 4 मंत्री आसून पसून जो अंत्रुज महालाचें कॅपिटल आहा हे अंत्रुज महालाचें कॅपिटल फाटल्यानूच उरता. कोर्टान हांवें साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला खातीर सरकाराक कोर्टान मेळ्ळे. तशें जर सगळ्या कडेन कोर्टान वचून न्याय घेवचो पडलो जाल्यार आमदार हांव जावन कितें फायदो जालो? आनी लोकांक जर हायकोर्ट जस्टीस दिता जाल्यार सरकारान कित्याक जाय? सरकार मांडवीन बुडोवया आमी तो आनी प्रेसिडेंट रूल दवरया. सो आज जेन्ना 2 वर्सां उरल्या इलेक्शनाक आनी जेन्ना लोकांचे इश्यूज रेज करूंक जाय आनी लोकांचे इश्यूज रेज करपाक ओपोजिशन नाच तेन्ना आमी चड करून हे अंत्रुज महाल आनी जेन्ना 4 मंत्री आहा 4 मंत्री आसून पसून तर लोकांचे इश्यूज सॉल्व जायना. आनी इश्यूज कितें? एक मार्केट प्लेस मेन कॅपिटल ऑफ द अंत्रुज महाल थंय लोक येतात ते मार्केट प्लेस बंद पडला आनी ते ताणें लिजार काडले. लिजार काडपाक टेंडर काडला. हाचो अर्थ कितें? 5 वर्सां पयलीं मुखेलमंत्री हांगा येवन सांगतालो 6 म्हयन्यान काय 3 म्हयन्यान जाता म्हणून. तें आतां वचून तशें उरना आनी तें व्हरून घाटार विकपाक तयार रेडी जाल्ले आहा. न्याय लोकांक दिवपा खातीर सरकार जितो तरी आसा पूण सरकारान दाखोवचें. आनी तुमी मिडियान हाजेर एक व्हडलो रोल आहा की तुमी हे आमी उलयता ते तांकां विचारचें आनी फाल्यां एक कॉमेंट घेवचो की बाबा तो म्हणटा इतलें करूनय तुमी वचता आनी कोर्टानूच वचचें पडटलें काय म्हणून. तेन्ना तरी आमकां कळटलें हो सरकार जितो आहा काय कितें जाला तो. आनी तो जर सारको न्हिदला सारको गुळी बिगळी कांपोज गुळी घेवन न्हिदला जाल्यार ताका हे मागीर सेशनार नाही दाखयता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. फाटले 2 दीस पुलिसांनी कारवाय करूनय IPL बॅटिंग चालूच. ब्रेस्तारा परवरे सुकूर एका टोळीक धरली. 3 अटक, 3 भायले. ब्रेस्तारा जाल्ले दिल्ली आड RCBचे मॅचीर सट्टो चलयताले. 7 मोबायल लॅपटॉपा सयत 2 लाखांचो म्हाल जप्त.
कारापूर तिस्कावेल्या बंदीरवाडा वाठारात नाल्यांनी सिवेजीच्या उदक सोडिल्ल्यान वाळवंटी न्हंय दूषित दुयेंसां पातळपाक लागल्यात म्हूण थळावे सांगतात। पावसाचे उदक वचपाक नाले बांदिल्ले। भलायकी केंद्र आणि पंचायतीक लेखी कागाळी दिल्यात, थळावी आरती हळणकार सांगता। फाटल्या वर्सा खंय ह्या वाठारात डेंगी मलेरिया सारखी दुयेंसां पातळिल्ली। तर हांव सध्या आसा बंदीरवाडा हांगासर आनी म्हाज्या फाटसून जी वाळवंटी न्हंय आसा आणि वाळवंटी न्हंयच्या कुशीकूच हांगासर तुमी पळयता आसतले की हांगासर एक नालो आहा जो सरकारान म्हणजे जे पावसाचें उदक येता ते पावसाचें उदक खंय जे घराच्या लोकांक हांगा जे पूर येता त्या पुराचे खंय ना परिस्थिती वायट जावंक जायना म्हणून नाला तयार केला। जे उदक येता पावसाचें खंय साठटा ते ह्या नाल्यासून वयता। पण मेन ह्या नाल्याची परिस्थिती पळयत जाल्यार एक सामकी वायट आहा, कित्याक तर ती हितून कचरो उडयल्लो आहा, बऱ्याच पैकी तितून उदक साठलेलें आहा, ही परिस्थिती आसा। ह्याच्या बरोबर सिवेज जे आसा आनी त्या बरोबर लोकांनी हांगातले जे बंदीरवाड्यातले काही लोकांनी हांगातलो गैरफायदो घेत घरातले जे वेस्ट उदक जे आहा ते पायप करून सोडलेले आसा। सिवेजाचे खंय थोडे प्रमाणान उदक सुद्दां सोडपाचो ह्या नाल्यान सोडपाचो प्रयत्न केला। ते वाळवंटी न्हंयच्या भितर ते उदक कनेक्ट जाल्ला तेका सिवेज आनी घरातले जे वेस्ट उदक आहा ते ह्या नाल्यान सोडलेला। नालो आसा तो फक्त पावस येता तेन्ना पावसाचें उदक वचपा खातीर न्हंयन सोडपा खातीर तो केलेलो। त्या तितूर ह्यो नालो आसा ते लोकांनी हे केला, मिसयूज केला। कितें शिविजीचें उदक सोडटा आनी घरांतली जे कितें करता न्हाता ते उदक आयदनां घासता ते उदक हांगासून सोडटा आनी जेन्ना पावस सोंपल्याक हांगा उदक जे साठटा तितून न्हू मच्छरां तयार जाता जराई। ते लोकांक खूब त्रास जाता आनी ह्या जराईन डेंग्यू मलेरिया जाल्लो आसा। ह्या बाबतीत थरावी पंचायतीन खंय ना खंय तरी हेची विचारणी करूंक जाय। प्रुडंटा खातीर कावय म्हापसा अंडर वाठारांतल्या बी केअर सुपर मार्केटाक उजो, पुराय माट लासून काबार। कळटा ते प्रमाण शॉर्ट सर्किटाक उजो लागलो, लाखांनी लुकसाण। खबर कळटनाच फायर ब्रिगेड स्पॉटार पावली, मात पावता म्हणसर माट लासून काबार। माझे नाव गणेश गोवेकर, स्टेशन फायर ऑफिसर इंचार्ज म्हापसा फायर स्टेशन। आयज एक आमकां सकाळचे 4:53 कॉल एक येयले पालनकर थिएटरा कडेन सुपर मार्केटार उदक पेटना म्हणून। इमिजिएटली आमकां जशें कॉल मेळ्ळे म्हापसा फायर स्टेशनार आमी ते टर्न आउट केले। इमिजिएटली टर्न आउट करून आमी हांगासर अशें पयले पालनकाराच्या सायडीक आमचे जे वे केअर सुपर मार्केट आहा तेका उजो पेटला आनी ग्रावंड जे फ्लोरा वयल्यान सगळे फ्लेम्स आनी स्मोक कितें भायर। इमिजिएटली आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलें आनी इन आमी मेन टायम ते कितें केलें ते प्रिकॉशनरी मेजर सायडीन उजो तो भायर तो वचपाक जायना आनी वयर फ्लोराक लागपाक जायना म्हणून पोरोरी फायर स्टेशनाच्यान रिइन्फोर्समेंट घातलेले एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। आनी विथ द हेल्प ऑफ पोरोरी मोर फायर स्टेशन आनी म्हापसा फायर स्टेशन जो फायर जो आहा तो आमी कंट्रोलान हाडलो आनी तेज्या उपरांत आमी फूल जो आहा तो पालयलो। हांगासरलो जो ओनर आहा तो परमिंदर चड्डा तोय आसतलो पॉयंटर, तेणी आमकां सांगलें हे सुपर मार्केट 24 वरां चालू आसता आनी तो आतां सस्पेक्टेड म्हणटाय खंय तरी वयर फॉल ते सिलिंगान म्हणटा तो आपण एक स्पार्क एक कितें पळयलो आनी तेज्या उपरांत म्हणटा तो उदक स्प्रेड जालो। पण एक्झॅक्ट कितें कॉज आहा ते आमकां मागीरूच कळटलें। सो लॉस आहा तो म्हणटा अजुनूय आपल्याक एस्टिमेट ते करपाक जाय, म्हणजे तो लॉस तेणी आमकां काय सांगूं ना। पण भितरल्या जर आमी जर ते पळयत ती सद्याची परिस्थिती जाल्यार तेजे सुपर मार्केटाचे जे कितें कंटेंट आहा तेणी स्टोर केल्ले ते तेजे ऑलमोस्ट ते सगळे ते जळयले एका सायडीचे वयर तेजे फ्लोर ना। तर ते इन्वेस्टिगेशन जे चालू आहा जशें आमकां तो लॉस सबमीट करना फुडें ते करता फूल डॅमेज सगळें ऑलमोस्ट जर तेजे जर पळोवपाक वयशी 50 to 60% तेजे कंटेंट आहा तो डॅमेज। एक्झॅक्ट आतां कितले तेजे जे ते लॉस आसा वेदर इट इज 100% आसा कितें आहा तें न्हू जे मागीर आमकां केन्ना तो लॉस सबमीट तो करता डिटेल तेन्नाच आमकां ते कळटलें। पण जर प्रायमरी जर आमी जर पळोवपाक जर वयची इट इज मोर दॅन 18% आमकां दिसता एका सायडीचेर जळा म्हणून। पण एक्झॅक्ट तेणी सबमीट करतले कितें आहा तेजे उपरांत मागीर कळटलें कितें। कळसा बंडुरा उदक वळोवपाच्या प्रकल्पाक विरोध करीत बेळगांवां तशेंच खानापूरच्या समाज वावुरपी आनी शेतकारांनी शुक्रारा बेळगांवांत उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालयाचेर मोर्चा काडलो। लँड एक्विजिशना खातीर आसोगा, नेर्सा, मंटुरगा, रुमेवाडी तशेंच करंबल गांवांतल्या लोकांक दिल्ल्यो नोटीशी फाटीं घेवच्यो, प्रकल्पा खातीर लागपी सामानाचें मॅन्युफॅक्चरींग थांबोवचें, शेतकारांची मागणी। उपजिल्लोधिकाऱ्यान 15 एप्रिलाक शेतकाऱ्यां वांगडा बसका दवरल्या। हांव बेळगांवच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सामकारल्यान उलयतां। हांगासर खानापूर तालुक्यांतले शेतकरी तेच भशेन जे एनवायरमेंटलिस्ट आसात तांणी
जिल्हाधिकाऱ्यांक एक निवेदन दिला आणि ह्या निवेदना वरवीं तांणी कळसा बांदोरा प्रकल्प जावचो न्हय म्हणून विनंती केल्ली आसा. Madai diversion is going to cause a massive ecological destruction in most eco-sensitive region of Western Ghats. We started with Khanapur Taluka because Khanapur Taluka is in forefront of 22 talukas which would be affected if Madai will be diverted. You take Ghataprabha, you take Malaprabha, they all origin in Western Ghats. They are there because of Western Ghats. They give about 80% of the water in Ghataprabha or Malaprabha flows because it rains in Western Ghats and Khanapur. And fortunately, the Deputy Commissioner listened to us carefully and he agreed that prima facie this seems to be a reasonable demand. So he has promised that he will see to it that the proper information is obtained and till that time the work is stopped. So this is the great achievement and this was possible. Like I'll support Nitin in saying that historically we have been fighting this battle for 30 years. Okay, Madai diversion issue we have taken up 30 years ago. But now the local farmers are up in arms because their land is being taken and their water is being taken. Alright, so that is the great achievement and Deputy Commissioner said whatever he can do in the capacity of Deputy Commissioner, he is going to do. खानापूर तालुक्याच्या शेतकऱ्यांना एकूण त्रासात ढकलण्याचं जे काही एकूण षडयंत्र करतायत ते अत्यंत हास्यास्पद आहे. आणि अशे तरेन हो तांचो जो स्ट्रगल आसा हांचे जे चळवळ आसा ती अजून आता आनी मुखार व्हरतले अशें सगळ्यांनी सांगलां. बेळगांवतान बेळगांव ब्युरो चीफ लुईस रॉड्रिग्स. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.